देश विदेशात नामना जोडिल्ली शिरगांवचे श्री लयराई देवीची जात्रा अंदू येता त्या 2 मे ह्या दिसा जातली। जात्रे वेळार लाखांनी भक्त शिरगांव गावात येतात। जात्रा सुरळीतपणान जावची म्हणून देवस्थान समिती आतापासूनच कामाक लागिल्ली आसा। जात्रा आमची आसा लयराईची ती 2 तारीख जात्रा आसतली आणि 3, 4, 5, 6 ह्या दिसांनी कौलां आसतली। त्या संदर्भात आमची देवस्थानची पुरे तरेन तयारी चालू आसा की लाकडां हाडपाची कोणा खातीर लाकडां, रंगोली, साफ सफाई हे काम आमी प्रत्येक गटांनी चालू केलां आणि ते एक 4-5 दिसांनी तें कंप्लीट जातलें। म्हणजे जत्रेची पूर्व तयारी म्हणजे सादारण आमी सगळीच केल्ली आसा आणि आमकां सगळ्या लोकांचो साथ आसा। हांगा जात्रेक सादारण कितलेशे भावीक येतात सादारण? ना कितें आसा जात्रेक भावीक दिसान दीस न्ही नंबर वाडत आसा। तसो नंबर आतां मेजपा सारको ना, लाखांनी लोक येतात आणि आतां कितें आहा लोकां कडेन वाहनां आसल्या कारणान लोक येता दर्शन घेता परत वयता। तशें दोन आमचे कितें आहा सकाळीं येता परत फराळाक घरा वता गोंयचे बी आसा ते आनी सांजचे परते येता गाडी घेवन। तसो नंबर हे करप न्ही सामको डिफिकल्ट जाता, पूण लाखांनी लोकांची ये जा चालू आसता। मागीर दुसरे दिसा पासून जे कौलांक आसा ते बी कंटिन्यू आसा, ते बी लाखांनी लोक येता देवच्या दर्शनाक कौल घेता आणि ते आपले समाधान करता की कौल जालो म्हणून ते एक तरेन तांकां समाधान मेळटा। मजगती आगमन केल्ले प्रमाण सध्या भाविकांकडल्यान होमखण स्थळाचेर लाकडांचे भरे घाल्यात, मात हे भरे होमखणाक वापरिनात। भरे घालचे पयलीं देवस्थान समिती कडेन संपर्क करचो असो उलो देवस्थान समितीन मारला। देवस्थानान निर्णय घेता म्हणजे आता की लोक भरे घालपाची पद्दत न्ही ही आमच्या हितून ना, कित्याक जो पर्यंत आमची होमखण जायना न्हू तो पर्यंत होमखण हे फक्त एक आमचे होमखाडी म्हणून सेवेकरी आसा न्ही तो मुळगोवचे जात्रे दिसा एक भरो घालता, एकूच भरो आमचो। आणि त्याच्या नंतर होमखाडी जो कावळ्या रानांसून न्हंयसून लाकडां हाडटा ती दाळ्या नंतर कोण तरी एक पयलीं लाकडां फुडें घालताले, पूण आज कितें जाला की फॅशन जावन पडल्या आनी कोणाचे कोणूय लाकडां हाडटा न्ही आनी ते घालता, कसलेय घालता, तांदूळ घालता, दिणो घालता, कसलेय घालता, म्हणजे काजीची घालता, आंब्याची घालता, ही तिखाची झाडां ही दोनी जाणां होमखणाक वयता तांकां मारत बसूंक शकता। लोकांक हांव लोकांक अशें आवाहन करता आजूय बी की तेंच्यांनी जाता तितकी लाकडां हाडपाचो प्रयत्न करूंक येना आनी ती लाकडां आमी वापरचें। ते आंगवण देवस्थाना कडेन संपर्क करचो। जेंच्या कोणाक त्या संदर्भात कितें विचारणा करपाची आनी कितें करपाचें आसा तर तेंच्यानी देवस्थान कमिटी कडेन संपर्क सादपाचो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।